Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. हॅलो इष्टानो, हॅलो, वेलकम. तुमचे सगळ्यांचे स्वागत मित्रांनो. वेलकम टू कसिनो प्राइड जस्ट इमॅजिन सीझन 5. Just imagine. सध्या मित्रांनो किकी चॅलेंजेस खूप चालल्या. किकी चॅलेंजेस. किकी डू यू लव्ह मी, आर यू ड्रायव्हिंग विदाउट हेल्मेट, विदाउट सीट बेल्ट. त्यो वयता थंय भुरगीं किकी चॅलेंजीस करतना आमकां दिसतात. आणि इट इज व्हेरी रिस्की. मायंड यू, तुमी बी करूं नाका ते ट्राय. कित्याक फायनूय पडटा आनी लायफूय म्हणजे रिस्क सामकी भयंकर रिस्की. अशीच चॅलेंजीस गोंयान कांय म्हयन्या पयलीं पॉलिटिशनांनी एकामेकाक दिलेली. याद जाता? येस, एग्रीकल्चर चॅलेंज. याद जाली न्ही? पॉलिटिक्स इज लायक दीस डबके. आय लायक टू एंटर अँड डू खवदळ. गमबूट घालिनासतना चिखलान पांय घालपाची मजा आहा ती हांव जाणा. मये, फोण्या, शिरोडा, बिचोली, मांद्रे, कुंकळे, वेळी आणि पणजे घालया मरे सीट. कित्याक आवयस बँड जावन जावन भेणान येयले मरे. आय एम बँडिंग मोर दॅन बॅकअप मरे नाव. बाबा कुट्टोरी 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 आणि कुट्टोरी. बाबा जळू बी नाय मरे हिंगा. तांकां आयज लॉटरी लागपा हाय जळू. बाबा प्लास्टीक तांदूळ मेवताय फुई. आपले तांदूळ आपणे करपाचे आतां. मोदी मान की बात कोत्ता, हांव मनभर भात कोत्ता. रेजिनाल्डान आदल्या राती फास्ट अँड फ्युरियस पळयलेले आनी दुसऱ्या दिसा ट्रॅक्टराक नायट्रोजन ऑक्सिजन सिलिंडर घालून सामको व्हॅन डिझल. ट्रॅक्टरान डिझल ना पण रेजिनाल्ड व्हॅन डिझल. Reginald, why are you alone farming in agriculture? Call Girish Todankar, man, your friend, for help. Call him, no? I called up Girish. Girish didn't pick up my phone. सामके रेजिनाल्ड बाब, हे फ्रेंड मरे अशेच. कामा टायमार कोण येना बाबा. अशेच रेजिनाल्ड सामके बरे बरे मनीस फोन उखलिना काम आसता तेन्ना. तूं बेश्टें मनाक लावन घेवं नाका. शेतकरी राजा नाचर. म्हाका याद जाता, आय स्टील रिमेंबर, धाकटे आसतना भाणान भात शिजयताले तेन्ना आमी त्या खतखतपी भाणान भितर फणसाची भिकणां उडयताले. भात शिजल्या उपरांत गरम गरम खतखतीत ते आंगणभर पसरयताले. तेन्ना ती उकडलेली भिकणां वेचून काडप, ती सोलप आनी गरम गरम खावप. इज रियल गोंयकारपण. अँड डोंट मेस विथ मी. सी माय मस्कल्स. मंत्र्यान सी माय मसल्स म्हटलें इन जस्ट इमॅजिन. कळ्ळें? इन जस्ट इमॅजिन रे. इन रियलिटी मंत्री एक्सरसायज करतना सगळ्यांक पळयता पण एक डंबेल सुद्दां उखलिना. आमी लास्ट मेरेन रावले की मंत्री रोहन खंवटे एक पुशअप तरी मारतलो वा एब्स तरी मारतलो किंवा एटलीस्ट सूर्य नमस्कार तरी मारतलो काय म्हणून करून जस्ट इमॅजिन वाट पळयताले. पण ना, मंत्री आमच्या भशेनूच फाल्यांच्यान हांव एक्सरसायज सुरू करतलो अशें म्हणटा आनी मागीर सकाळीं उठच्या टायमार राव रे ऐसानी बरी झॅम येता रे सामकी. मागीर पळोवया एक्सरसायज कितें तें मागीर पळोवया. सोडून दिते. Just imagine. रोहन बाब,
लास्ट मेरेन तुम्ही आमकां एक्सरसाइज करून दाखयलो ना तो दाखयलो नाच न्हू म्हणजे यू न्यू दॅट जस्ट इमॅजिन वॉज देर लायक अ स्नायपर विथ कॅमेरा. मंत्री बेश्टो एक खाजी प्रश्न आमचो. एक 300 फ्लॅटांचो 10 बिल्डिंगींचो कॉम्प्लेक्स बांदपाक कितली जागा जाय पडटली? 500-700 स्क्वेअर मीटर. सर हाव इज दॅट पॉसिबल? हे म्हणजे प्रत्येक बिल्डिंगेची फाटीक तेंकोन सुद्दां जर बांदीत जाल्यार कसोच जागो पावचना. त्या भायर STP प्लांट, मागीर जिमनेजियम, MP थिएटर, पार्किंग स्लॉट हे सगळे आसात न्हू. ओके तुमकां हांगा हें उलोवपाचें ना, सगळ्या मुखार सांगपाचें ना. तुमी कितें करा, एक काम करा, तुमी म्हाजी अपॉयंटमेंट घेया आनी एक दीस म्हाज्या घरा या, मागीर आमी उलोवया हेजेर सगळे. मंत्री रोहन खंवटे, एक गजाल जी 15 लाख गोंयकारांनी नोटीस केल्या, BJPनी नोटीस केल्या, MGPनी नोटीस केल्या, ती म्हणजे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांची खास मेहरनजर तुमचेर आनी विजय सरदेसायाचेर आसा. पर्रीकर विजय सरदेसायान तुजेर बरोच खूश आसा अशें. मिनिस्टर, प्लास्टीक तांदळाचो आमकां लायव्ह असो एक व्हिडिओ मेळ्ळा म्हणजे आसा म्हणून. कोण करता हें असलें? प्लास्टीक तांदूळ, प्लास्टीक तांतयां आनी कितें सगळें मिक्सिंग सगळें एडल्टरेशन कोण करता? हेंकां आतां कितें करपाचें कितें आतां हेंचें? असल्यांक सोडून उपकारना, तांचेर तलवार मारचीच पडटली. आय एप्रिशिएट युअर दीस पर्टिक्युलर स्टँड मिनिस्टर, आय एप्रिशिएट. पण तलवार बी मारपाच्या भानगडीन आमी ना. आमी एक्सपेक्ट करता की असल्या हेंचेर न्हू कायद्याचो सणसणीत दाणो बरो पडटलो अशें आमी एक्सपेक्ट करता. Just imagine. फोंड्याचो आमदार रवी नायक हाणें हालीं एकूच सूट धरला, म्हणजे हे एकूच स्टेटमेंट, एकूच वयता थंय एकूच सांगता, तिसरो मांडवी पूल नाका, तिसरो मांडवी पूल जाय, तिसऱ्या मांडवी पुलाची कितें गरज आसली, तिसरो मांडवी पूल नाका, काम बंद उडया नाका तो. हें म्हणजे कशें आतां? पद्मावत पिक्चरा भशेन जालें मरे. म्हणजे करोडो रुपया मोडून फूल पिक्चर रेडी जायत येता आनी ऐन त्या टायमार करणी सेना म्हणटा पिक्चर रिलीज जावपाकूच दिवचें ना म्हणून. तशेंशें कितें जालें मरे सगळें. मिस्टर मनोहर पर्रीकर आपण मुद्दाम पूल घेऊन करपाक येतो. तिसरी पुलाची गरज ना, दोन्ही पुला सरकार वाटेर वाटस खाली जाता ते पूण हे पयशे ही कितें ती भायर वचून लाड लक्ष्मी आनी एक ग्रह पेंडींग आसा आफ्रिकेन 24,000 कितें तरी हे पयशे पुला गेले. मांडवी पुलाचो पयलो खांबो जालो तेन्ना रवी बाब कांय उलयले ना. मांडवी पुलाचो तिसरो, चवथो, पांचवो, सवो, सातवो, आठवो, णववो, धावो सगळे खांबे रेडी जाले तेन्नाय रवी बाबान कांय म्हटलें ना. आनी आतां मांडवीचो तिसरो पूल इतलोसो असो उरला, इतलोसो सारको म्हणजे जॉयंट कसो जॉयंट जावपाक उरला. त्या टायमार रवी बाब म्हणटा, वाय दीस पूल इज रिक्वायर्ड? Just imagine. आमी धाकटे आसतना न्ही इस्पिकांनी बी खेळटाना आमी जर सांपडले व्हडल्यांक जाल्यार आमकां अशे धपाटे पडटाले, कुटल्यो पडटाल्यो. आनी आयज हो स्पोर्ट्स जालो मरे अधिकृत. म्हणजे इस्पिकांनी आमी पयलीं इनोसंट निरागस भुरगे, इस्पिकां मेळ्ळी आमकां सपोज खंय आलमारीन दवरलेली जाल्यार आमी कितें अशें गाडवांनी 5 दिन 2 जोडयांनी, मेंढीकोट, 3 पत्ती, 9 पानांनी, रमी, पोकर अशे बी बाल खेळ खेळटाले आमी तेन्ना. आनी आयज हे सगळे अधिकृत खेळ जाले. आमच्या जात्रेचो पट म्हणजे आतांचो मॉडर्न ब्रिज टुर्नामेंट. थापटी बरी रे. थापटी म्हणटा पळय, थापटेन आपलेपण आसा, आपलेशें दिसता. म्हणजे गोंयकाराची अशी थापटी म्हटल्यार न्ही एक माया अशी उफाळून आपले थापटी. बाकी एनिवेज कॅमरीन मिनेझीस आनी योहान पिंटो डोंट मायंड, तुमकां आमच्या तर्फे ऑल द बेस्ट फॉर रिप्रेझेंटींग इंडिया इन यूथ वर्ल्ड टीम चॅम्पियनशीप इन ब्रिज स्पोर्ट. आमी कांय करूंक पावले ना लायफान म्हणजे हे स्पोर्ट्स. तुमी तरी फुडें सरात आनी भरपूर नांव कमयात कळ्ळें इस्पिकांनी खेळोन. डोंट मायंड. ऑल द बेस्ट. ओके, ऑल द बेस्ट. Just imagine.
Just imagine. काय दिसा पयलीं असो बोवाळ पडलेलो की CM पर्रीकर प्रमोद सावंत आणि निलेश काब्रालाक मंत्रीपद दिता आणि राजेश पाटणेकराक स्पीकर करता तेन्ना अख्खें गोंयभर 15 लाख जनतेचो एकूच प्रश्न आसलो की मायकल लोबोक मंत्रीपद कित्याक ना. जेणे हें सरकार घडोवपाक 13 तिरपीट केली ताका कांयच ना. मायकल लोबोक हाचे कांयच पडलेले नासुये पण आमकां पडला न्हू. असलो विशय आमी सोडटात. आमच्या डिबेटीन सुद्दां हो प्रश्न येयल्लो मायकलाक मंत्रीपद कित्याक दिना काय म्हणून. दिसता आज मुख्यमंत्र्यान अमेरिकेसान परत येतगीर सिरियसली स्वताच्या कॅबिनेटा कडेन पळोवन रिशफलिंग करचें म्हणून जर करचें जाल्यार खंयचे आमदार तुमकां मंत्रिमंडळाक पळोवपाक आवडटले. एकूच मनीस प्रत्येकाक दिसता गोंयकारांक मिनिस्टर जावचो कसो तो मायकल. आतां तो कित्याक दिसता कितें दिसता पूण मायकल मिनिस्टर कित्याक जायना हो विशय आहा. कित्याक जायना मायकल. आनी हाचेर स्टुडियो भायर चर्चा करता आमचो एका काळचो हाडाचो पत्रकार जो आज मातसो मोठो जाला बारीकसो पण प्रश्न तेजे सामके पॉइंटेड हा सारके स्ट्रेट. नमस्कार. आयज आमी अत्यंत म्हत्वाचो विशय डिस्कस करतात तो म्हणजे एवरी टायम मायकल लोबोक ताचे ड्यूज मंत्रीपद कित्याक मेळना. अलेक्स बाब मायकलाक मिनिस्ट्री दिवप अत्यंत गरजेचें दिसता. जे अत्यंत गरजेची वस्त. वॉट अबाउट लॉंग पेंडींग जस्टीस टू मायकल लोबो. जस्टीस पळय आहा ती मेळपा जाय. मायकल लोबोक जस्टीस मेळना हाका चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल. मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टरान कांय करूं ना. मागीर कोणें केलें. मायकला आड कांय लोक CMचे कान भरतात. तें बंद जावपा जाय. तुमकां दिसता मायकला बरोबर कोणाची पॉलिटिकल रायवलरी आसा. हांव कांय सांगूंक सोदना बट इफ यू जस्ट गो बाय वॉट इज हॅपनिंग रायट नाव इट लुक्स लायक दॅट इज पॉलिटिकल पॅटर्निश. पॉलिटिकल रायवलरी आसा म्हणटा तुमी. BJP खातीर मायकल लोबो रात दीस झटलो. शेकाचें हॉटेल केलें. आय मीन घामाचें उदक कशें व्हांवयलें आनी BJP खातीर इतलें व्हांवलें लास्ट मायकलाक कांयच ना. दिस इज द एटिट्यूड ऑफ द BJP गव्हर्मेंट. BJP पार्टी हां त्या सायडीक विजय सरदेसाय प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ऑफिसां उगडीत आसा. हाव सिरियस इज दीस इशू. The seriousness of this issue is much high. Reginald, what is that which is kept in the corner of the house? It makes your clothes hot and straight. We want it for our clothes before every function or event. Is it fair? Or is it fair? Yes, Reginald Bab, it is fair. Istri, iron, सारखे right answer. हे जर्नलिस्टाक असेंब्लीन येवपा पासून स्टॉप कर. पर्मनंट बॅन कर नाल्यार कितें जाल्यार कर. निलेश बाब आमच्या वांगडा आसा. निलेश बाब, आयज आमी हॉटेलान भाजी पाव खावपाक वतात तेन्ना उणो मागल्यार एक्झॅक्टली आमकां तोर्रात उणो मेळना. पोळी पयल्या भशेन पोळी कशी लागना. पदेर सुद्दां आतां भायले. ते दीस गेले ते पदेर ते पाव हें आसा म्हणजे ते टायमार पदेर पाव मोगान करताले आनी इतले बरें आसताले. आतां तशें जायना. सामकें. सोपटे बाब, सद्या किकी चॅलेंज भुरगे करतात. गोंयचे भुरगे करपाक लागल्या किकी चॅलेंजीस बीन. जे करतात तांकां सपोर्ट करच्या खातीर आमी फुडाकार घेवपाक जाय. बरें सोपटे बाब, मायकल लोबोक BJP केन्ना ना केन्ना तरी मंत्रीपद दितली अशें तुमकां दिसता. म्हाका तरी तशें दिसना. निलेश बाब, मायकलाक मंत्रीपद हो केडरांतलो मनीस न्हू म्हणून मेळना. पळय CM तुका तेच म्हाका सोपटे बाबान सांगलेले भशेन न्ही पण मायकल सॉलीड बेजार आसतलो न्ही. ही मायट डू समथींग. आतां समथींग आतां तो हांव ताका वळखता आमचो पार्टीचो कलीग तो इंटेन्शनली तो कांय दिवचोच ना. की डू यू लव मी, आर यू ड्रायव्हिंग विदाउट हेल्मेट विदाउट सीट बेल्ट हो व्हिडिओ तुमी पळयला. हांव तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा आनी तो व्हिडिओ हांवूय पळयतालो. कित्याक आतां थोडे शिस्त आमी लोकांनी पाळोवपाक जाय. यू मीन टू से चलत्या गाडयेनसून उडी मारून डान्स करप ना. ओके सोपटे बाब, लास्ट क्वेश्चन म्हजो. मायकलाक जर बेग्यान मंत्रीपद दिवंक ना जाल्यार तो त्रास करूं शकता. हय, तशें माय कलिग्स बाब निलेशानय म्हटलें हांव तांचे वचून सहमत आहा. ओके कळ्ळें तें आमकां. मायकलाक मंत्रीपद कित्याक मेळना हो विशय आसलो आनी आमी सगळ्यांक विचारलें
सोडून मायकल लोबो. हाचें कारण आमी सांगूं शकना, पण आमी अशेंच पयलीं पासून. आनी आयचो प्रश्न होच आसा की कोणाक मंत्रीपदां मेळटलीं, कोणाक मिनिस्ट्री मेळटली अशें तुमकां दिसता. तुमचें आन्सर, नांव आनी गांव वॉट्सॅप करात ऑन 8390540510 आनी करेक्ट आन्सराक प्रायज मेळचें ना, पण फॉर द लव ऑफ खाजी प्लीज सेंड युअर आन्सर्स ऑन दीस नंबर. Just imagine. आमचे पंतप्रधान मोदीजी एक दीस एका गाण्याच्या कार्यक्रमाक गेले. विनोद पालयेकराचे न्हू आ, दुसऱ्या खंयच्या तरी एका आर्टिस्टाच्या गायनाच्या कार्यक्रमाक गेले. सो थंय त्या गायकान सुराचे अशे धुंद ताज उबे केले की कार्यक्रम सोंपल्या उपरांत मोदीजीन घोशणा केली की गायकाक इनाम म्हणून आमी गाडी दितले, बंगलो दितले, पयशे दितले. घोशणा जावन 15 दीस जाले तरी आपले इनाम आपणाक कित्याक मेळोंक ना म्हणून तो गायक उठलो आनी मोदीजी कडेन गेलो. गायकान मोदीजीक म्हटलें, हुजूर आपने जो इनाम का ऐलान किया था वो अब तक हमें नहीं मिला हुजूर. हाचेर मोदी कितें म्हणपा लागलो तेका, आपने 3 घंटे गा के मेरे कानों को खुश कर दिया. मैंने 3 मिनटों में आपको इनाम ऐलान करके आपके कानों को खुश कर दिया. जब दोनों ने एकामेकाच्या कानों को खुश किया है तो लेन देन की बात कहाँ से आ गई मित्रों, बताइए. सांगपाचें तात्पर्य कितें, आपल्या कानाक जे बरें दिसता ते सदांच आयकुचें मनशान, बरें दिसता जिवाक. म्हणून हांव कितें करता, डेली सकाळ दनपार 3 सांज 3 टायम ह्या साहेबाली ही उतरां जरूर आयकता. ह्याच्यानी डेली बरें दिसता जिवाक. Real 7 whiskey, McDowell No. 1 whiskey, Royal Stag whiskey, Imperial Blue, Blended Sprite, Bagpiper, Officer's Choice, Royal Challenge आणि Antique. वाह वाह, कितें दृश्य, कितें तें सामकें उलोवप आनी कितें आयकपाक सुद्दां बरें दिसलें. ते एक वन सगळे तेणी नांवां घेतली पळय. ये सुनकर मेरे कानों को स्वर्ग सुख की सीमा को, चरम सीमा को पार कर दिया है मित्रों. अब बारी कलेजे की है मित्रों. बरें, भारताच्या संविधानान प्रधानमंत्र्याची नक्कल करपाचो हक्क सगळ्यांक दिलो. ओके, हय, सगळ्यांक दिला. आणि हो हक्क म्हणजे हांव न्हू, खुद्द अभय क्रिस्टोफर फॉन्सेका सुद्दां वो हक्क बजयताना दिसता. लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रिस्टोफर फॉन्सेका मोदी जी के अंदाज में आपके सामने पहली बार. जी हाँ दोस्तों साथियों, अगली पायदान पर क्रिस्टोफर फॉन्सेका है. ये तालियां चाहूंगा मोदी जी के अंदाज में क्रिस्टोफर फॉन्सेका है. जब भी बीजेपी सत्ते पर आएगा 3 महीने के अंदर हम लोग माइनिंग चालू करेगा. ये क्या बात है, हमारा गोवा को स्पेशल स्टेटस मिलेगा, हमारा गोवा को स्पेशल स्टेटस मिलेगा. क्या पूछ रहे हैं गोवा का लोग, पैसा नहीं पूछ रहे हैं, उसको स्पेशल स्टेटस चाहिए. मैं उसको देगा, बीजेपी सरकार देगा 3 महीने के अंदर. मैं निश्चित हम लोग बीजेपी सरकार सत्य पर आने के बाद आपका पूरा का पूरा प्रश्न हम सेटल करेगा. बेबी स्विमिंग पूल म्हणून आसता न्हू, बेबी स्विमिंग पूल म्हणजे इल्ल्याशा भुरग्यांनी त्या स्विमिंग पुलांनी न्हांवप. आतां गिरेस्त मनशांचे बेबी स्विमिंग पूल अशे आसतात. आणि आमच्या सारख्या मिडल क्लास लोकांचे बेबी स्विमिंग पूल कशे असतात, हे अशे असतात. पडा भितर, मरा, नाक तोंड फोडून घ्यात. हा कितें म्हणटा, स्विमिंग पूल न्हू ते, रस्त्या वयले खड्डे. अरे रस्त्या वयले खड्डे म्हणजे येदे व्हडले आसता. आतां ह्यो खड्डे, अरे हे आनी कितें येदो व्हडलो रस्त्या वयलो खड्डो. म्हाजी कितें चूक आतां, म्हाका येदे व्हडले आतां फोंड म्हणजे आतां कशें कितें हे येदे व्हडले खड्डे पडटा. न्हय म्हाका एक सांग, हे तो हॉटमिक्स रस्ते करता पळय, 6 म्हयन्या भितर, एका वर्सा भितर येदे येदे व्हडली फोंडकुलां पडटा कशी. विजय भाई,
हालींच हॉटमिक्स केल्ल्या रस्त्यांक मदीं सामकें मधोमध येदी व्हडली फोंडकुलां कशी कितें पडटात, कित्या खातीर, कितें रिजन, कितें सगळें कितें? Yeah, I'm not talking as a minister, I'm talking as a layman. रस्त्याची विड्थ हॉटमिक्स घालून घालून येदी व्हडली पावल्या की एक जाणटो मनीस जर देंवता ताणें हेंच तुडून घेतता तिरपूर. ओके, PWD आपलें काम सारकें करिना अशें TCP मिनिस्टर विजय सरदेसाय म्हणटा. ये आनी एक कॉन्ट्रोवर्सी भाई सॉरी, अर्जंट आनी एमर्जन्सी मॅटर. एकलो काणकोणच्यान 600 रुपयांक 100 अळमी घेवन येयला. कितें करूं, एक वांटो घेवं? ए रामनाथ, कितें करता थंय? कितें सांगता बाईच्या कानान? करूनी मरे कितें स्टेटमेंट्स करता ते, तुका कितें? बाई CM ऑनलायन स्पीकर कोणाक करपाचो काय खंय? आवय हें आनी कितें आयकता आमी? म्हणजे स्पीकर चेंज जाता तर सामको. मागीर प्रमोद सावंताक मंत्रीपद मेळटा ही गजाल खरी जाव येता तर. CMन ह्या फावटी 15 ऑगस्टाक सेक्रेटरिएटा कडलो झेंडावंदन करपाचो चान्स प्रमोद सावंताक दिला. और क्यों ना हो भाई, केडर की चमकार, परफॉर्मेंस लगातार, बार बार प्रमोद सावंत को मंत्री पद अब की बार. Just imagine. सर सामको फॉर्मालीन दिसता ह्या जाणी. आय मीन सॉरी, सामको फॉर्मान दिसता तुमी ह्या फावटी. देवा कितले खुश दिसतात, कितले सामके तुमचे म्हणजे मुखामळ अशें सामके खोशी तुमच्या मुखामळार सामकी ओसंडून व्हांवता सामकी सर. इतले आरे कशें सामके. आनी तुमकां आतां सर कशें दिसता म्हणजे सगळ्यांक सायडीक साणून मुख्यमंत्र्यान तुमचेर इतलो विश्वास दाखयल्या बद्दल कशें दिसता? ऑनरेबल मुख्यमंत्र्यांनी ही म्हाजेर जबाबदारी दिल्ली आसा, सो दॅट हो म्हाज्या खातीर प्रायड मुवमेंट असो. आनी आमच्या खातीर कसिनो प्रायड मुवमेंट सर हो सगळो फूल एपिसोड. Just imagine. प्लास्टीक तांदळाची गजाल खरी काय कितें रे? हे पळय हांगा एकल्याक 2 फावटी 2 पिशव्यांनी प्लास्टीक तांदूळ मेळ्ळे खंय. पळय तो दाखयता आतां. आमी पॅनीक बी क्रिएट करना, पयलींच सांगता. नो, दीस इज नॉट इंटेन्शनली टू क्रिएट पॅनीक. जो व्हिडिओ म्हाका मेळ्ळा, खूब जाणांक मेळ्ळा, तोच हांव दाखयतां. हे तांदूळ जर येदे व्हडले कपड्याच्या आलमारीन दवरीत जाल्यार जल्ले सुद्दां नेपथालीन बॉल म्हणून चक्रावताले मरे. फाटल्या फावटी हांवें एक प्रश्न विचारलेलो, तुमकां याद आसा? एक प्रश्न तुमकां फाटल्या फावटी विचारलेलो, रेजिनाल्डाक प्लास्टीक तांतयां खंयच्यान मेळ्ळी आनी तेणी खंयच्यान हाडली? आनी CM इतलो शुअर कसो की ती प्लास्टीक तांतयां न्हूच. आनी मोर इम्पॉर्टंटली तांतयां एसेंब्लीन पळोवन स्पीकर सर इतले प्रफुल्लीत कित्याक जाले, इतले उत्तेजीत कित्याक जाले, इतले विचलीत कित्याक जाले? कलेक्ट कर. तुमकां जर हेची जाप येता जाल्यार म्हाका WhatsApp करात. तुमची जाप इन 4 लायन्स. तुमकां सांगता असो रिस्पॉन्स आयलो ह्या प्रश्नाची. आमकां जाप इतल्या जाणांनी दिली म्हाका. पण एक आन्सर म्हाका खूब आवडलें आनी ते एक्चुअली विनर अशें हांव घोशीत करता. आनी इट इज फ्रॉम अक्षदा पोकरे फ्रॉम आरांबोल. सो ह्या प्रश्नाक तेणी कितें जाप दिली की ऑन प्लास्टीक एग्स, टू चॅक रियलिटी ऑफ प्लास्टीक एग्स, कीप देम अंडर कोंबडी. म्हणजे कोंबडी वील टेल. आणि कोंबडी इज द बेस्ट इंजिनियर ऑफ ताती. बेस्ट आन्सर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स बाय अक्षदा पोकरे फ्रॉम आरांबोल. आनी तुका कांयच मेळपाचें ना प्रायजान, कित्याक प्रायज नासलें. बजेट टायट आसा ह्या प्रोग्रामाचो सामको. पण एनीवे, थँक्यू फॉर रिप्लायींग. कळ्ळें तुका? देव बरें करूं आनी अशेंच रिप्लाय करीत रावा. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. Just imagine. मित्रांनो, तुम्ही जर स्वता कितें अशें कॉमेडी व्हिडिओ बीन केला, करपाक सोदता आनी कॉमेडी व्हिडिओ ऑलरेडी केला बी असो, कळ्ळें, जाल्यार तुमी म्हाका धाडूं शकता ऑन 8390540510. व्हिडिओ बरो आसत जाल्यार शुअर तो हांव आमच्या प्रोग्रामान घालता. उत्तर सामकें. तर ह्याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजीन हांगाच सोंपयता. तुमकां गटारीची शुभकामनाय आनी ऑल द बेस्ट फॉर टॅरिबल तकली जड हँगओवर आफ्टर गटारी. उरले सुरले जाल्यार परत जरूर मेळया. ओके, बाय, टेक केअर. ओके, ऑल द बेस्ट. बाय बाय. Just imagine. Just imagine. Just imagine.